नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। ठाणे सरावणे रस्त्यार स्कूटरी वेल्यान वतना बिबट्यान एका दादल्याचेर केल्लो हल्लो, जखमी दादल्याक उपचारा वेळार आयलें मरण। हरमल वाठारात चलपी शिनळकी व्यवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश, 8 चलयांची केली सुटका, मांद्रे पुलिसांनी केली कारवाय। म्हापशे सोनारवाड्या वयल्या घरगुती उपकरणांच्या दुकानाक अचकीत लागलो उजो, दुकानांतल्या सामानांचो लासून जालो गोबर, सुमार 2 लाखांचें जालें लुकसाण। दाबोळे विमानतळाच्या सूत्रांची माहिती दिवपाक विर्यातो फर्नांडिसान केलो खर विरोध, विमानतळ बंद उडोवपाचो डाव अजून आसा सुरू, दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसाचे म्हणणे। साकोर्डा वाठारात जाल्ले शिव महोत्सव कार्यावळीत पत्रकारांक धमकी दिल्ल्या प्रकरणाची घेतल्या दखल, संबंधितांचेर जातली कारवाय, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। आणि बोंडवेल तळ्याच्या 200 मीटर वाठारात बांदकाम परवाने दिवचे नात, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेंची माहिती, नगर नियोजन खात्याचे बसकेत जालो निर्णय। आता खबर विस्तारान। हरमल थळाव्यांच्या शिटकावणे उपरांत मांद्रे पुलिसांनी आक्रमक पावलां उबारल्यात। 24 वरां पुलिसांनी 2 सुवातींनी धाडी घाल्यो, तातूंतल्यान पुलिसांनी 8 चलयांची सुटका करून 2 दलालांक ताब्यात घेतले। पुलिसांच्या धडक कारवाये खातीर हरमलकारांनी समाधान उक्तायला। हरमल पंचायत वाठारात कितलेशेच महिने जाले व्हडा प्रमाणात शिंदळकी व्यवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्ली। 8 दिसां भितर जर ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी हरमलकारांनी दिल्ली। ते प्रमाण मांद्रे पुलिसांनी खर पावलां उबारली। 24 वरां भितर 2 सुवातींचेर धाडी घालून शिंदळकी व्यवसायाचो पर्दाफाश केलो। तातूंतल्यान 8 चलयांची सुटका करून 2 दलालांक ताब्यात घेतले। पुलिसांच्या ह्या धडक कारवाये खातीर हरमलकारांनी समाधान उक्तायला। आमचो एसपी सलीम सिंग आणि आमचो PI त्या दोगांयनी विथिन 24 hours they have shown us the action and they have caught it about 7 girls. They have caught it 7 girls and they have got it, they took it in the police station. But I am very satisfied because this is the action of these officers that took within 24 hours. We are appreciated for him. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या दोनूय ऑफिसरांक, एसपीक आनी PI, कित्याक 24 वरां जावच्या आदीं आमी आमचें निवेदन दिलें आनी निवेदन दिवन तेंच्यांनी 24 वरां भितर तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की खरेंच पुलिशे लागीं कितें तरी आसा। आनी आयज हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या बद्दल ताका चड आनी चड कालदार देव बरें करूं म्हणटा। आनी जे भाशेन आनीक जर कितें जालें जायत जाल्यार हेचो सदांच सपोर्ट आसतलो हो आमी आशा बाळगीत रावतात। एक्शन पळय तेंच्यांनी घेतल्या ती टोटली सदांच जावची 12 म्हयने सिजनाच्या, कित्याक अहलें जालें जाल्यार आमच्या हांगर आरांबोल सुदारतलें आनी आमकां बरे ट्युरिस्ट येवंक मेवतले। गोमंतक टीव्ही खातीर हरमलच्यान निवृत्ती शिरोडकार। म्हापशे सोनारवाड्या वयल्या घरगुती उपकरणांच्या दुकानांक अचकीत उजो लागलो, उजो लागून दुकानांतलें सामान उज्यान लासून गोबर जालें। सोमारा राती उसरा घडिल्ले हे घडणुकेत सुमार 2 लाख रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जालें। उजो पालोवपी दळ वेळार पाविल्ल्यान 10 लाखांची मालमत्ता वाटावपाक यश आयलें। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। शॉर्ट सर्किट जाले हांगासर रोखडेच तळे आनी सायडी उडयली आनी पालयले आनी थोडे ऑलमोस्ट थोडे 25% जळ्ळां तेंचें सामान सगळें जळून तांच्यानी बेगीन हें करून मागीर काडला भायर। एक भाड्याचें शॉप आहे घेतलेलें कोणी कितें एक्झॅक्ट कितें विकताले तो शॉर्ट सर्किट जालें विकताले कितें काय म्हणटा ते AC फॅन परत कूलर जाले मिक्सर जाले सगळें विकताले ते। अशोक कुमार जी एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ? वो बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से नीचे से बॉक्स पड़ा था, तो उसके ऊपर गिरा चिंगारी और आग पकड़ दिया।
दाबोळी विमानतळाविषयी सूत्रांची माहिती दिवपाक दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसांन खर विरोध केला. हांवें जर सूत्रांची माहिती दिली जाल्यार त्या मनशाक निलंबीत किंवा सेवेंतल्यान बडतर्फ करपाची शक्यताय आसा. ताका लागून खंयच्याय परिस्थितीत सूत्रांबद्दल माहिती दिवचो ना अशें विर्यातोन स्पश्ट केलें. मजगतीं GMRक 266 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां आनी फाटलीं 3 वर्सां लुकसाणीत आसा असो दावो विर्यातोन केला. पळयात पुराय बातमी. दाबोळी विमानतळ बंद जाता असो बोवाळ गोंयभर सुरू आसा. विमानतळ बंद जाता म्हूण आपल्या सुत्रांनी माहिती दिल्ल्याचे विधान खासदार विर्यातोन केले. त्याच्या विधानाक खासदार तानावडेन आव्हान दिले. या आव्हानाचो दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीसान खर विरोध केलो. आपणे जर सुत्राची माहिती दिली जाल्यार त्या मनशाक निलंबीत वा सेवेंतल्यान बडतर्फ करपाची शक्यताय आसा. ताका लागून खंयच्याय परिस्थितीत सुत्राबद्दल माहिती दिवचो ना अशें विर्यातोन स्पश्ट केले. तशेंच दाबोळी विमानतळाचे फायलीक स्थगिती दिला, पूण भितरल्यान विमानतळ बंद उडोवपाचो डाव अजून चालू आसा अशें ताजें म्हणणें. मजगतीं GMR कंपनीक फाटल्या 3 वर्सां सावन सुमार 266 कोटी रुपया लुकसाण जाला असो दावो विर्यातोन केला. मी एज अ पर्सन ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं आय हॅव बीन कन्सिस्टंटली ओपोजिंग कझिनो. दीस इज नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चर. देर आर बेटर. तुमकां विजन आसपाक जाय. तुमी कझिनोचेरूच कित्याक डिपेंड आसा? आयज कितल्या लोकांचे घराबे पिड्ड्यार जाले गॅमलिंगान. विकून रीण काडून सगळे फॅमिली गेल्यो. येतात सगळे, तांकां कांयच फेसिलिटी ना. पार्किंगाक लागून प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. बिंदास ते पळय ऑक्युपाय करतात फुटपाथ. प्रॉफिट मेकिंग एअरपोर्ट बंद उडयलो कित्याक तांणी सांगलें फक्त आमचोच एअरपोर्ट चलपाक जाय म्हणून. ही तुमकां बॅकग्रावंड दिता की प्रायवेट कंपनी कशे कंडिशनां घालता पळय त्यो. आनी तेन्ना आयकाव इंटरनॅशनल सिव्हिल एविएशन ऑर्गनायझेशन आनी एक एविएशन ऑर्गनायझेशन तांणी सांगुल्लें हे दोनूय व्हायेबल ना. मोपा तुमी स्टार्ट करिनाका. तुमी बांदून त्रासान घालतले ताका. तो त्रासान पडलेलो आसा. GMR त्रासान पडलेलो आसा. ताका सद्या 266.8 कोटी नुकसाण जाल्लें आसा. कंटिन्युअस 3 वर्सां जालीं तांकां नुकसाण जाता. लॉसान आसा ते. सॅड. प्रायवेट कंपनी कितें आमी तांचेर कांय हें करिना. बट तुमी आयिल्ले न्ही करपाक बिझनस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांताक्रुजाच्या 200 मीटर वाठारात कसल्याय प्रकारच्या बांदकामाक परवाने दिवचे न्हय अशे निर्देश नगर नियोजन खात्याक दिल्या. हे विशींचो निर्णय नगर नियोजन मंडळाच्या बसकेत जातलो. बोंडवेल तळ्याचो बफर झोन निश्चित करपाची जापसालदारकी पाणथळ प्राधिकरणाची आसा अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केला. बोंडवेल तळ्याचो बफर झोन 200 मीटर आसा. हाका लागून 200 मीटर वाठारांत बांदकामाक मान्यताय दिवचे ना अशें आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. आता तेंचे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत CTP कांय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की 200 मिटरा भितर ते कोर्टाचो विशय आसा. पण जो पर्यंत वेस्टलँड अथॉरिटी ते म्हणटा वेस्टलँड अथॉरिटी कडेन त्यांचो विशय ऑलरेडी पावल्लो आसा. वेटलँड अथॉरिटीचो विशय पावल्लो आसा. जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटीचो विशय सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी 200 मिटराचे परमिशन CTP दिवचे ना. आनी आमी ते 200 मिटरा भितर कांयच दिवपाचे ना टील द वेटलँड अथॉरिटी गिव्स अस क्लॅरिफिकेशन अबाउट द ओवरऑल सिच्युएशन इन दॅट एरिया. सो प्रश्नच आहे ना. आमची बीड पॉलिसी 18 सांबाळ रे बाबा. 18 तारखेर बोर्ड मिटींग हा आनी हांव योग्य तरेन मुख्यमंत्री बी ब्रीफ करतलो की बाबा आमी अशें डिसिजन आमी घेता. आनी मेन म्हणजे कितें की लोकांचे सेंटिमेंट केन्ना केन्ना लोकांक एक्झॅक्ट फॅक्च्युअल. आता लोकांक दिसतलें की टाउन प्लॅनिंगाचो विशय ते म्हणटा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटूच रिलीफ दिला आता पर्यंत. बरोबर हांव सांगता न्ही. आनी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान रिलीफ दिला म्हणजे ताबडतोब आमी घेतल्या. आमकां ते लेक आनी वेटलँड अथॉरिटी खंयच कॉन्फ्लिक्ट जावं नये म्हणून आमी CTPक सांगलेले आसा. पयर बी सांगलेले आसा. पयर आमी 150 सांगलेले आसा. 150चे 200 सांगता. आनी 200 आमी मिटींग घेवन आमी सांगता की जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटी क्लॅरिटी दिना आमी कसलेच परमिशन आमी दिवचे ना. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स परत सांगता तेंचे सजेशन हा की वेटलँड अथॉरिटीन ठरयल्यार आतापर्यंत 200 मिटराचेर परमिशन दिवं नाका. पण जे वेटलँड अथॉरिटी ठरयतले आनी आमकां इंटिमेट करतले ते आमचेर बायंडींग आसतलें. साकोर्डे वाठारात जाल्ले शिव महोत्सव कार्यावळीत पत्रकारांक धमकी दिल्ल्या प्रकरणाची दखल घेतल्या. संबंधितांचेर कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. भाजपाचे सावड्डेचे जिल्लो परिशदेचे वांगडी मोहन गांवकार हांणी पत्रकारांक धमकी दिल्ली.
धार बांदोडे साकोड्डेच्या सातपाल मैदानाचेर 2 दिसाची शिव महोत्सव 2026 कार्यावळ आयोजित केल्ली. तातूंत अभंग, रिपोस्ट आनी विविध कार्यावळी जाल्ल्यो. ह्या कार्यावळीत भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकर हांणी कार्यावळीत पत्रकारांक धमकी दिल्ली. आयकात. कित्याक उलयता तूं प्रत्येक फावट उलयता. झडपी इलेक्शन जाल्यार तूं उलयलो. तुका म्हायती आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची काय तूं कोणी हायर केला हांगा. तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय. तूं गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें. स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव. तुजो खुबसो रिकॉर्ड वायट आसा तुजी भायर येयल्या. तूं बरो क्लीन बीन काय ना. मिडिया म्हणटा ते कोण मनीस. आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो होगा म्हणून. अरे मनीस तूं बरयता. तुजे थंय व्हडले व्हडले सगळे भायर काडल्या मरे. तूं कोणाच्या खंय कितें फाटीच लागलो. तूं व्हडलो हो दाखयला जाला गोंयचो आनी स्पेशली सावडे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजें लक्ष दिलां. तुका कोणें हायर केलं काय कितें रे. ताका लागून तुका सांगता मातसो सांबाळून उलय. आनी आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका. सावड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका. तूं गोंय बरें वयलय. तूं बरो नांव काडला तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव. तुका म्हाजी शिटकावणी आसा. हे विशीं जेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तांणी सांगले ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या. संबंधिताचेर बेगीनूच कारवाय करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. इव्हेंट जाले इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो. थंय एका जे उलोवपी आशिल्लो ताणें सर पत्रकारांक हांव इन्क्वायरी करता सगळ्याची. थँक्यू व्हेरी मच. पत्रकार हो लोकशायेचो चवथो स्तंभ. आपणे केल्ले विधान फकत त्या एकाच पत्रकारा खातीर आशिल्ले. आपल्या विधानाक लागून हेर पत्रकारांच्यो भावना दुखावल्यो आसत जाल्यार आपल्याक माफी मागपाक कांयच हरकत नाशिल्ल्याचें भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकरान सांगलें. आमदाराक कितें दिसलें हांकां फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हें दाखोवचो म्हणून अभंग रिपोर्ट म्हणजे कित्याक तितूंतल्यान कितें जालें असो एक स्टेटमेंट काडलें एकट्या एक रिपोर्टरान की बाबा हो कित्याक दाखयता तुमी पयशांचो हें करता. म्हणून ते कितें जालें आमचो आतां हांव BJP एसटी मोर्चा गोंयचो अध्यक्ष आसा. सो लोकांचे बद्दल लोकांक एक हें जालें की बाबा हें इतलो बरो सावड्यांचो प्रोग्राम जाता ताका कित्याक ऑब्जेक्ट काडटा. म्हणजे लोकां भितर एक फिलिंग्स जाल्लें. सो हांवें फक्त ताका सांगलें की बाबा की आमी जेन्ना इतलें बरें हें करता पळय आमच्या धर्मा खातीर जो स्पेशली पळय आतां अभंग रिपोस्ट म्हणटा कसलो फक्त देवाची हें. आमी जेन्ना धर्माचे बरें एक जर समज करता आमच्या देवळा खातीर आमी पब्लिसिटी करूंक सोदता. देवूळ जे आमचे एन्शियंट ते आमी म्हणटा कसलें आमगेले पांडवा कालीन म्हणटा प्राचीन ते ताका जर आमी खंय पब्लिसिटी दिवंक सोदता जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा. सो तुमी अशें करून आमकां आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची वखदुशी दवरची न्हू आनी आमकां खंय पूण आमकां खंय फाटीं सरचें न्हू अशें इतलें ताका एक सांगलें. हितूंतल्यान कितें आहा की बाकीच्या आमी ऑल गोवा कोणा आमी जे कोण आहा पत्रकार आसा तांकां खंय दुखोवपाचें आनी कितें असलें कांय इंटेन्शन नासलें. किंवा आमचे समाजा जे लोक आमी टिकेट काडून जे येवंक शकना पळय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट जे स्वता पयशे म्हणून जेन्ना तो प्रोग्राम दाखोवपाक सोदता तेन्ना ते एक पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू ताका तो ब्लेम करता आनी कितें करता तो प्रोग्राम कॅन्सल करपाक सोदता. तेन्ना खंय पूण लोकांक वायट दिसता आनी कोणी पूण तें उलोवपाक जाय. म्हणजे हांव तो मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान आमचे एसटी समाज जे आमचे गावडे लोक बी सगळे आमी वेगवेगळी बीन हे लोकांक तांकां एक दुखोवलेलें आसलें आनी तांकां एक कितें पूण हांवें उतर दिवंक जाय आसलें. म्हाजें कर्तव्य तें म्हणून हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं जें कितें करता तें रॉंग आसा म्हणून. हितून पत्रकार बाकीचे पत्रकार आसा पळय न्हू हांकां खंय दुखोवपाचो हांकां ब्लेम करपाचो हितून म्हाका खंयच येना. आनी जर बाकीचे पत्रकार आसा गोंयभराचे तांकां जर दिसता की हांवें खंय कितें तांकां दुखयलां जाल्यार म्हाका सॉरी म्हणपाक कांय प्रॉब्लेम ना. एकंदरीत भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकराची उतरां आयकली जाल्यार रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ही म्हण ताका लागू जाता. ताच्या म्हणण्या प्रमाण तांणी जें कितें म्हटलां तें फकत एकाच पत्रकाराक उद्देशून म्हणलां. हाचो अर्थ ताका आजून त्या पत्रकाराचो राग आसा. असल्यांनी पत्रकार जाका आमी चवथो स्तंभ म्हणटा ताचेर राजकारणी असली धमकावपाची भाशा उलोवंक लागले जाल्यार पत्रकार आनी पत्रकारिता सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उप्रासता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव वाठारांतली कोळशाची हाताळणी बंद करात. वाठारांत वाडत आशिल्ल्या हवेच्या प्रदूषणाक लागून नागरिकांनी खर तिडक उक्तायल्या. ह्या हवेच्या प्रदूषणाचो त्रास दुयेंत तशेंच जाणट्या लोकांक जाता. फाटल्या 10 ते 15 वर्सां सावन कोळसो हाताळणेक लागून वाठारांतली हवा प्रदूशीत जाल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. कोळसो हाताळणी बंद करची म्हणून संबंधीत प्रशासनाक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो पूण 5 दीस जाले लेगीत ठोस कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात. आता तरी कोळसो हाताळणी बेगोबेग बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पूण प्रॉमिनंट लोकांक त्रास जाता तेंच्यानी तर सांजचे आनी दनपारचे भायर सरप ना कित्याक इट इज गोइंग टू इफेक्ट देयर लंग्स एंड देयर हार्ट. तुमच्या घरांनी ते जेट्टी एरिया मागीर बोगदा एरिया मागीर ती बायना एरिया जावन आनी सडा फूल एरिया आयल्यान
जाल्यार तेंच्या घरान डस्ट येता डेली आनी पीपल आर क्रायींग दॅट तेंची बायलां भुरग्यांक इतले त्रास जाता यंग भुरगीं आसता आनी तेंची इम्युनी सिस्टम वीक आसता जाल्यार त्या भुरग्यांक आनी इन्फंट लोकांक हेचो चड त्रास जाता आनी तेंचे फ्युचर कशें जावंक शकतले देट फ्युचर इज इन व्हेरी डेंजर वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इवन थिंगा डोम मातशें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना चीफ मिनिस्टरान स्वता सांगलेलें आसा तुमी रिकॉर्ड काडून पळय आज हिंदीन सांगलें तेणी की तुम लोगों को मारगांवच्या लोगों को इधर कोल पोल्यूशन न होएगा म्हणून अरे कोल पोल्यूशन तूं येवन पळय न्हू हांव आमच्या मारगांवच्या MLA संकल्पाक सांगता की बाबा तूं चीफ मिनिस्टराक हाड आनी लोकांक ते कसो तूं म्हणटा वास येता तुजेच लोकांनी सांगलें वास येता न्हू जाल्यार चीफ मिनिस्टराक हाडून पळोवनी थंय कितें वास येता तो जाल्यार तुजोच गव्हर्मेंट आसून तूंच एजिटेशन करता ही बरी गोश्ट ना आमकां एजिटेशन करपाची पाळी येतली आनी आमकां थंय बसचें पडटलें म्हणून आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बाबा तुमी इमिजिएटली एक्शन घेवची तें कितें चल्लां तें बंद करचें कोळसो हो मुरगांवाकूच दुयेंस दिना तर कोळसो हो वेलसांव माजोड्डा जे ट्रॅकान सुद्दां कोळसो वयता न्हू कितें थंयसर सुद्दां पोल्यूशन जाता आनी त्या लोकांनी आंदोलनां केल्लेलीं आसा आनी ह्या कोळश्या खातीरूच जी आयज डबल ट्रॅकिंग येता म्हणटा आमी ती डबल ट्रॅकिंग आयज तेंच्यांनी कोळश्या खातीर हाडले आनी ह्याच कोळश्या खातीर वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय जावपाच्या वाटेचेर आसा प्रोटेस्ट अदानीच्याच गेटीचेर आनी लोक भितून कोण भारतीय जनता पार्टीचेच लोक सगळे प्रोटेस्टा जर तुमचेच सरकार आले तुमी आनी प्रोटेस्ट करले रस्त्यार येवन कसलो रे प्रोटेस्ट करता सो आयज आमकां आमचो डिमांड एकूच आहा गोंयच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन की मोर्मुगांवान आमकां कोल हँडलिंग नाका कित्याक हे कोल हँडलिंग आमचे गोंय काबार करतले आनी हेचें पोल्यूशन दोनापावल मेरेन येता म्हणून अशें आमी आयकलां सो आयज काळाची गरज आसा मोर्मुगांवान कोल हँडलिंग बंद जावपाची गरज आसा कुर्टी फोंडें जावपी खेळा संकुलनाक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें नांव दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें रवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अशें संकुलनाचें नांव आसतलें सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांणी समाजीक आनी भौशीक मळार उल्लेखनीय वावर केला आनी ताच्या उगडासाक लागून ह्या खेळा संकुलनाक तांचें नांव दिवपाचें थारायलां तशेंच ह्या खेळा संकुलनाक लागून फोंड्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक वेगवेगळ्यो सुविधा मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो आनी फक्त इतकेंच न्ही फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जें करपाक जाय पयलीं तेंय काम आमी हातांत घेतलें आनी फक्त नांवच न्ही तर बाब रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पयलीं तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले आनी जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाब रवी नायक हांची आमकां याद विशेश करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तेंचो अर्धपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सांत आमी घालतले आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच फोंड्याकारांक सदोदीत बाब रवी नायक हांची याद उरपाक जाय गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय बाब रवी नायक हो कूळ मुणकारांचो बाब रवी नायक हो युवकांचो रवी नायक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला फोंड्याकारांक ना जाल्यार दिसत बाब रवी नायक हे गेले आनी आमी तांकां विसरूंक ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे आपल्या नेत्याक आनी लोक कल्याणकारी करपी ह्या नेत्यांक सदोदीत याद दवरता म्हणून बाब रमेश तवडकारान जशें म्हटलें की तांची लिगसी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फुडें व्हरता म्हणून तर तांचो आज नांव हे आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक दिलां हांव मुद्दामून याद करपाक जाय म्हणून सांगता कारण कूळ मुणकार हो तांचो फेवरेट सब्जेक्ट आनी म्हजें घर हें करता आसतना आमी म्हटलें की मुणकाराचें घर कायदेशीर जावपी होय कायदो आमी हाडलो आनी ताच्या खातीर एक स्टेप फुडें वयता आसतना घडये कदाच बऱ्याचशा मुणकारांक खबर ना आनी ताचे मुणकाराच्या जागेत आसलेलें घर हाज्या फुडें कोणाकूच भाटकाराक ते विकूंक मेळचें ना सोंपो दिनात आनी बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी विक्रेते आड कडक कारवाय करतले असो निर्णय सोमारा जाल्ले दिवचल पालिका मंडळाच्या बसकेंत घेतलो बाजारांत बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी विक्रेते आनी सोप्याच्या विशया वयल्यान पालिका मंडळाची बसका जाली सोमारा दिवचल पालिका मंडळाची बसका जाली हे बसकेक थक्काबक्कीच्या विशयाचेर गरमागरम चर्चा जाली थक्काबक्की वसूल करपा खातीर कडक पावलां उबारपाक जाय अशें बसकेंत थारले तशेंच सोंपो दिनात आनी बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी विक्रेत्यां आड कडक कारवाय करतले असोय निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो फाटल्या वर्सा जे आसले पळय खुबशे लोक जे हांगा आसा बिचोले म्युनिसिपल ज्युरिस्डिक्शनान जे लोक आसा
आनी चडशे हांगासरले रहिवासी ना तेंचे कडल्यान हांगासर दादागिरी जाली म्हणून ताका सोंपो पे करिनासलो आनी हांगासर एक्शन कांयच जायनासलें. ते मुद्दे आयज फुडें घेवन ताबडतोब सीओक रिक्वेस्ट केलेली आसा की पयलींच्यान पयलीं तेजे जे गाडे आसा गाडो जावं कितें तेजो बिझनेस आसा ते सील करचे, ते हांगा उखलून हाडचे आनी तेजे कडल्यान जे पेमेंट आसा ताका येवपाचो जो पेमेंट आसा तो तेजे कडल्यान वसूल करून मागीर ताका बिझनेस करपाक परवानगी दिवची. 1994 मुस्लीम वाड आसा पळय 1994 ह्या सालांच्यान थकबाकी आसली. थंयसर एक ट्रान्सफॉर्मर घातला आनी रोड वायडनींग जो प्रकल्प चालू आसा तेज्या अंतर्गत जे रोड आसा तो आमी लेवल केलेलो आसा, हायट दिवन लेवल केल्लो. तेजे कारणान जी देंवती आसली पळय ती लेवल जावन आयज ट्रॅफिकाक खुबशी मदत जाता. तेणी रिक्वेस्ट केले लास्ट कावन्सिलानूय आनी कावन्सिलान ताका सांगलेलें 75% तुजो जो आसा पळय तो पे कर आनी मागीर तुजे 25 रिलॅक्सेशनाक तूं हेल्प केला म्हणून 25 रिलॅक्सेशनाक घालता म्हणून. आतां तो परतून येयला की 50-50 करा म्हणून. म्युन्सिपाल्टी संघ बंद जाल्या उपरांत जे फीश वेंडर्स ज्या जायत्या वाठारांत लाखेरे जावं जळगाव कडेन मुस्लीम वाडा जायत्या वाठारांत बसता तांकां सुद्दां तेंचो सुद्दां बंदोबस्त केलेलो आसा. आयज ऑफिशियल लेटर पुलीस स्टेशनार वयतले आनी त्या अंतर्गत तेंचो स्टाफ घेवन आमची एक टीम तयार करून कलेक्टिवली एक ड्रायव्हर आसतलो, गाडी आसतली आनी त्या प्रमाणे जे इलिगल बिझनेस करता ना कळटा तांकां जागा दिलेली आसा मार्केटान तरी आसतना भायर करता तांकां सुद्दां उखलून हाडपाचें हांगासर तयारी केलेली आसा. तेंचे रातचे धांक सुद्दां ते नुस्तें विकता, सो तेंचे सगळे ते फीश कितें आसा ते नुस्तें सगळें उखलून व्हरपाचें. तुमी सोंपो अमावंट तुमी रिक्वायर्ड, आमी अशें म्हणिना की बाबा आमी कोणाच्या पोटाचेर आड येता ना. तुमी कितें आसा ती म्युन्सिपाल्टीक म्हणटा तो रेवेन्यू लॉस जावचो न्ही. म्युन्सिपाल्टी ह्याच रेवेन्यूचेर लोकांक आमचे लेबर्सांक आमी सॅलरी दिता. सो हो जर आमकां रेवेन्यू मेळना इन द फॉर्म ऑफ सोंपो तर मागीर म्युन्सिपाल्टी लोकांक आमच्या लेबरांक सॅलरी कशी दितली. सो जितलें कितें आसा आमचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी लिगली धंदे करात. आमी कोणाचेच पोटाचेर आड येना, आमकां खरेंच येवपाचें ना. तुमी इलिगली धंदो करा. वी आर ऑलवेज वीथ यू इफ यू आर ऑपरेटिंग लिगली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पीएम सूर्यघर येवजणेखाला बसयल्ले सौर पॅनल 30 वर्सां चालू उरतले अशी माहिती पीएम सूर्यघर येवजणेच्या जनजागृताय मोहिमे वेळार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच गोंयांतल्या बायलां सशक्तीकरणा खातीर मुख्यमंत्र्यान व्हडली घोशणा केल्या. 1 लाख बायलांनी आपमजत गटात नोंदणी करून फुडल्या वर्सा मेरेन तांची उलाढाल 500 कोटी रुपया मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो हेतू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भयणी CLF, RIF, विवो, विलेज ऑर्गनायझेशन ही सगळीं जाणां हांगासर आयल्या आणि तांच्यांनी सगळ्यात जी 18 CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स जी हांगासर आयली आणि आमी तांकां चेक दिलो. तो कितल्याचो चेक वो बाकीच्या लोकांक कळूंक ना, तांकां खबर आहा आनी तांच्यांनी बाकीच्यांकूय सांगूंक ना. तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, तो चेक आशिल्लो 66 crores of rupees. 66 लाख न्ही, 66 कोटीचो चेक तांकां आमी दिला. तांचें अभिनंदन करात, नेटान ताळयो वाजोवन. वो 66 कोटीचो चेक हो ज्या महिलांनी घेतला तांकांच ताजी किंमत, म्हणजे हो तांच्या मदीं जो बिझनेस एक्टिविटी ती करतात ताज्या खातीर विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर 0% 2 कितले पर्सेंट 7% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर आमी तांकां दिला, जेणे करून ते आपल्यो बाकीच्यो एक्टिविटीज सगळ्यो बिझनेस एक्टिविटीज ती करतली. आमच्यो गोंयांतल्यो महिला ह्यो सगळ्या क्षेत्रात फुडें येत आसा आनी हे एक उदाहरण आसा. म्हणून हांव तांच्या खरोखरूच अभिनंदन करता. अशाच पद्दतीन बाकीच्या सगळ्या महिलांनी फुडें येवप हे गरजेचें आसा. आमी पळयता की अविया मारिया सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी श्री भूमिका विलेज ऑर्गनायझेशन्स ह्या दोनूय विलेज ऑर्गनायझेशन्स आनी मारिया सेल्फ हेल्प ग्रुप हांची हांव तोखणाय करता की तांच्यांनी खूब बऱ्या अर्थात आपल्या गांवांतल्या महिलांक सगळ्या एकत्र हाडून आपल्या पांयार उबे रावपाचें काम हे आमच्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलां. ती काम करीत आसात. तांच्यांनी फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटी रुपयाचो टर्नओव्हर हो आतापर्यंत तांच्यांनी केलो. तांच्यांनी 340 कोटी रुपया घेतले, बँकेक परत दिले, ताजो बिझनेस केलो. इतके व्हड काम तांच्यांनी केलां. आमचो टार्गेट आसा की 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत हाडपाचो आणि 340 कोटी रुपया आसा ते अजूनही 500 कोटी रुपया पर्यंत त्यांचा टर्नओव्हर व्हरपाचो हे काम आम्ही येता त्या वर्षभराच्या कार्यकाळात करपाचें थारायलां. आणि तेका सगळे लोक प्रतिनिधी म्हणजे वयर असतले सकयल असतले आमचे पत्रकार भाव असतले हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो अवेअरनेस घडोवचो.
आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Carnival. Viva Carnival. Gońca Carnival. Carnavaletos puxa sogle gońka. Dona grupni galon burgi dawta rostia. Sogल्याची कडदाना समुद्राच्या नादात. Viva Carnival.